उत्पत्ती चॅप्टर 18 मामरेंत अब्राहमाक दिसणे. मामरेच्या शेंदूर रुखाशीन अब्राहमाक सर्वेस्पोर दिश्टी पडलो. अब्राहम दिसाच्या चड गरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलोलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी धरणीर सोंपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सोशिलो कोट सोडून नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन घोटाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घराशीं तुमी पावल्यात. तांणी म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटूच अब्राहम सारा रावताली त्या तोंबूशीन तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट करून पिताचीं 3 मापां मोळ आनी बाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशीं धांवून ताणें एक टणटणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धंय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें तीं तांचे मुखार मांडलीं. ते जेवणाक लागले आनी तो तांचेशीं रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलों. तेन्ना साराक तुजे घरकान्नीक एक भुरगो जातलो. तोंबूच्या दाराशीन अब्राहमा फाटल्यान रावन सारा ही गजाल आयकताली. अब्राहम आनी सारा जाणटीं जाल्लीं आनी उतार पिरायेर पावलोलीं आनी साराक म्हयन्याचें जावपाचें बोंद जाल्लें. सारा हांसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उतार पिरायेर पावलोली आसतां आतां म्हाका कुडीचो भोग आनीक मेळटलो? म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, हांव म्हातारी आसतां एका भुरग्याक जल्म दीन? अशें म्हणून सारा कित्याक हांसली? सर्वेस्पराक कितें आंगोड आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलों तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान नाकारून म्हणलें, हांव हांसूंक ना कित्याक ती भियेलोली. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, ना, तूं हांसल्याच. सोडोमा खातीर अब्राहम विनोती करता. मामरे थावन भायर सरून ते दादले सोडोम दिश्टी पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक अब्राहम तांचे फाटल्यान गेलो. सर्वेस्परान म्हणलें, अब्राहमाचें व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. म्हणटच हें हांव करूंक वेतां तें अब्राहमाक लिपून दवरूं. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबां प्रमाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका वेंचून काडला. हे भाशेन अब्राहमाक आपणें बासायलां तें सर्वेस्पर घडून येशें कोत्तलो. तर सर्वेस्परान म्हणलें, सोडोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचे पातक भोव व्हड. म्हजेशीं बाब रावल्या त्या प्रमाणें तांणी खरेंच तें सगळें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकलां देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. म्हणटच ते दादले थंय थावन सोडोमाचे वाटेन गेले. पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयचो उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें,
खोट्या बराबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय. ह्या शारांत आसलेल्या 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत खरेंच तांचें तूं मिसळणपण करतलोय. ह्या शारांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटोवचो नाय. असली वस्त करूंक चिंतिनाका. खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाक मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयलोले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रितुमेचो मुनसुबीदार नीत करचो ना. सर्वेस्परान म्हणलें, सडोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगळ्या गांवांक बक्षितलों. अब्राहमान जबाब दिलो, हांव धूल आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घडये 50 5 जाणां उणीं आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसणटण करतलोय. ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसणटण करचो ना. अब्राहमान आनीक एक फावट म्हणलें, घडीक तुका 40 मेळ्ळीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसणटण करचो ना. अब्राहम म्हणलें, हांव आनीकूय उलयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसणटण करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव निसणटण करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव आनीक एकूच फावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. घडयेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसणटण करचो ना. अब्राहमा कडेन उलोवन जातूच सर्वेस्पर गेलो आनी अब्राहम आपल्या घारा परतलो. देवाचें उतर हें.